नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसाच्या भोंवडेर आसात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आयज पॅरिसात फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे सयत AI ॲक्शन शिखर परिशदेचे सह अध्यक्षपद केले. ह्या परिशदे वेळार सुरक्षे संदर्भात AIचे धोके, AI नियंत्रण, AIच्यो सेवा आनी तांचे फायदे सगळ्या देशांनी वापरपाचेर चर्चा जाली. ते भायर प्रधानमंत्र्यांची राष्ट्रपती मॅक्रोन हांचे वांगडा द्विपक्षीय भासाभास लेगीत जाता. ह्या परिशदे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांचे उलोवप केले. AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. Technological innovations with new computing power, that all of the incredible advances of AI and its implications in various sectors be in the interests of humanity in a world that is disrupted by crisis. Thanks to open dialogue, we're lucky enough to have India, the US, China, Europe, the African continent, and the Latin American continent here. We have heads of state and government, researchers, civil society, entrepreneurs, investors, and that gives us an opportunity to engage in dialogue and to advance on this path of understanding science and ensuring that it serves collective progress. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही फ्रांसाक 6वी अधिकृत भेट आसा. भारत फ्रांसाच्या रणनीतीक भागीदारीक घटमूट करपा हेतान ही भेट आसा. हे भेटे वेळार प्रधानमंत्री फ्रांसातल्या वेगवेगळ्या सुवातींक भेट दितले. हातूंत इंटरनॅशनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर सायट हाचोय आस्पाव आसा. A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadash, is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries. दिल्लीतल्या यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरात इंडिया एनर्जी वीक 2025चे आयज उक्तावण जाले. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी इंडिया एनर्जी वीक 2025च्या उक्तावण सुवाळ्यात OALP बीड राउंड X लॉन्च केले. ऊर्जा सुरक्षा, ट्रान्झिशन आणि नवनिर्माण सारख्या विशयांचेर हो वीक केंद्रीत आसा. हातूंत देश विदेशांतल्यान 700 परस चड प्रदर्शक, 500 परस चड वक्ते हांचे सयत 70,000 प्रतिनिधी वांटेकार जातात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडिया एनर्जी वीक 2025 आभासी प्रणाली वरवीं उलयतना सांगले की भारत उर्जा गतीशीलते कडेन नेटान मुखार सरत आसा. भारत सौर उर्जा आशिल्लो संवसारांतलो व्हडलो देश आसा अशेंय तांणी सांगले. भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है. इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं. साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं.
हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। बंगळुरूत चालू आशिल्ल्या एरो इंडिया शोच्या फाटभुंयेर आयज संरक्षण मंत्र्यांच्या परिशदेत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उलोवप केलें। दुबळेपणाच्या स्थितींतल्यान आंतरराष्ट्रीय वेवस्था आनी शांतताय सुनिश्चित करप शक्य ना अशें तांणी हे वेळार स्पश्ट केलें। दर खिणाक विकसीत जावपी सुरक्षा वेवस्थे खातीर अभिनव पद्दती आनी घटमूट भागीदारीची गरज आसा अशें तांणी ह्या वेळार नदरेक हाडून दिलें। The challenges we face, from terrorism and cybercrime to humanitarian crisis and climate-induced disasters, transcend borders, and they demand a united response. The Bridge Initiative represents our commitment to transforming dialogue into actionable outcomes, fostering partnerships that are resilient, adaptable, and forward-looking. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय राज्य अमृतकाल शेती धोरण 2025 चालीक लायलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत 2047ची मोख धरून फुडल्या 10 वर्सां खातीर तयार केल्ले ह्या धोरणांत शेती मळार शेतकऱ्यांचे कल्याण, बऱ्यो कामगार सुविधा आनी तरणाट्या पिळगेक शेतकी मळार येवपा खातीर उर्बा दिवप ह्या मुद्द्यांचो आस्पाव आसा। ह्या कार्यावळी वेळार शेती मंत्री रवी नायक, शेती संचालक संदीप फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आमी इकॉनॉमिकल एम्पावरमेंट कशें जावचें हाजेर फोकस केला। चडांत चड म्हणजे मार्केट लिंक करून दिवप, स्टेक होल्डर्स आनी मार्केट्स, बँक हे सगळे एकत्र हाडपाचो आमचो मोख आसा। त्या खातीर आमी ह्या अमृतकाल पॉलिसी 2025 हे फ्रेमवर्क करता आसतना गोवा गव्हर्नमेंटचे कमिटमेंट आसा ट्रान्सफॉर्मिंग इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर into the modern productivity, sustainable, resilient and inclusive the pillar of its economy by including innovation, technology and research. हाजेर भर दिता आसतना आमचे एग्रीकल्चर खूप मोठ्या प्रमाणात 21व्या शतकात कशें प्रमोट जावचें हें आमी ठरयलां। म्हाका खात्री आसा की आमचो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर हे सगळे एकत्र येवन इंटिग्रेटेड फार्मिंग ICAR हेच्या बरोबर मेळून आमी एक रिव्होल्युशनरायज एग्रीकल्चर सेक्टर करपा खातीर आमी सगळेजण कार्यरत आसतले। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी चिंबल वाठारांतल्या सुमार 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल्स आनी बांयच्या धन्यांक नोटीशी धाडल्यात। ह्या बेकायदेशीर बोरवेल्साच्या आड उदका स्त्रोत खात्यात कागाळी नोंद जाल्ल्या कारणान खात्यान तांच्या आड कारवाय केल्या अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली। आकडा आयकूं येता त्या प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदाउट परमिशन जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय न्ही तांणी नोटीस काडिल्ली आसा आमच्या हाका कोणाक म्हटल्यार एस्टे इंजिनियराक वचून वेरीफाय कर अशें म्हणून। सो आमचे एस्टे इंजिनियर आनी जुनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून वेरीफाय करतले आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस दे वील सी टू इट दॅट दीस वेल्स आर डिस्कनेक्टेड। एक दुसरें ज्याणी कोणी कडक हें मारलें पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतलें। आनीक तशें एक्टात प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन म्हटल्यार 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता। सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय जर जाय ताणें परमिशन मागपाक जाय, परमिशन मागून करपाक जाता। इलिगली
आणि इतल्यान आयचे हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.